आमचे प्रोमिनंट एक्टिविस्ट स्वप्नेश बाब शेल्लेकर ताका एक ट्रेट येयलो. हो ट्रेट येयलो कोणा कडसून BJP सिनियर लिडर जाका 35 इयर्स BJP कार्यालयान आहा तो महानंद वासनाडकर. आतां हो ट्रेट येयलो ताका धमकी दिली. धमकी दिवन ताका खंय जाय थंय आपय म्हणून सांगलो. तूं खंय येता पळय थंय आपण येता म्हणून सांगलो तो. मागीर स्वप्नेश बाब शेल्लेकरान ताका सांगलें एक काम कर, खंय येता जाल्यार तूं पुलीस स्टेशनान यो. पुलीस स्टेशनान येयलो आनी ताका आपयलो. त्या टायमार तो येवना पूण पुलीस स्टेशनान. बट कितें जालें विथीन 24 आवर्स पुलिसांनी जो व्हिडिओ जो आहलो पळय, ऑडियो जो आहलो पळय रिकॉर्डिंग, ते आयकलो आनी FIR रजिस्टर केली अंडर BNS सेक्शन 352. आतां कित्याक केलें FIR रजिस्टर कित्याक जालो तेजेर की तेणें क्रायम केल्लो न्हू. तेजेर जी उतरां उलयल्लीं पळय तेणें वर्गल लँग्वेज कितें उलयल्लें जावं कितें गाळी घातलेली. सो ही गाळी घालता आतां पळय BJP सरकारान तुमी सिनियर लिडर आसून तुमी असले लँग्वेजी उलयता. इट इज अ शेम टू द गव्हर्मेंट. आनी हे जे ट्रेट दिल्लो आहा पळय स्वप्नेश बाब शेल्लेकरा, वी एवरी वन ओवर हियर वी कंडेम द ट्रेट वीच इज गिवन टू स्वप्नेश शेल्लेकर. सेकंड थिंग, स्वप्नेश बाब शेल्लेकरान कितें केल्लें, व्हिडिओ काडलेलो म्हणटा तो. व्हिडिओ खंयचो काडलेलो, आतां नवरात्री चलता, नवरात्रीचो उत्सव चलता. 9 रात्री म्हणजे 9 देवी आहा आमच्यो. 9 देवीच्या हितून 2 देवी आहा पळय, त्या 2 देवी वाघाचेर बसता. आतां वाघाचेर बसता म्हणजे खंयचे, आमी पुजता देवीक, आमी देवीक पुजता तशें वाघाकूय पुजता वांगडा. देवी वांगडा वाघ आहा पळय तो सायडीक काडून पुजिना. तशेंच कितें आहा, गणपती जेन्ना पुजता आमी पळय तेन्ना गणपती वांगडा तेजो वाहन आसता, उंदीर आसता, सो तेकाय पुजता. सो आतां तेणें कितें म्हटलें, 2 आहा पळय हे देवी आहा पळय तेजेर टायगर भरलेलो आहा पळय, तेजेर तुमी पळोवपाचें नाका. पूण कार्यकर्ते आहा पळय तेंच्यांनी तरी स्पेशली तुमी दोळे धापलेले आसता न्हू. BJP सरकार जेन्ना टायगर रिजर्व फॉरेस्ट आतां सेंट्रलाकसून येयला नोटिफिकेशन की टायगर रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेअर करा म्हणून गोवान. जे वाघेरी हिल्स बीन फॉरेस्ट आहा पळय, सगळे म्हादई रिवर आहा पळय, हे टायगर डिक्लेअर करा म्हणून सांगलें. हितून कितें जालें, TCP मिनिस्टर विश्वजीत बाब राणे हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टानसून तेजे ऑलरेडी मॅटर हे भायर पडलेले. सो हे कर म्हटलें, टायगर रिजर्व आहा पळय ते डिक्लेअर विथीन कितले तरी मंथ्स टायम दिलो, विथीन कितले वीक्स तरी डिक्लेअर करून. ताणें सुप्रीम कोर्टान गेलो, 1 कोटी लॉयरांक पे करता. हे कोणाचे, आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे पे करता. त्या खातीर ताणें कितें केलें, व्हिडिओ काडलो आनी सांगलें जे कार्यकर्त्यांक कळपाक तुमकां कितें आहा, फकत भाशा खंयची आहा ती हिंदुत्व, ती भाशा तीच कळटा. बट हिंदुत्वाच्या हितून लँग्वेजीन जर तुमकां सांगतले जाल्यार आमचे देवीचे रूप जे आहा पळय, हे 2 देवी जी आहा पळय ती टायगराचेर बसता, वाघाचेर बसता. हे तुमकां एक्सप्लेन करून सांगलें तेजेर. आतां हे जे पॉलिटिकल सिनियर लिडर आहा पळय हाणें कितें केलें, उलटें करपाक स्वप्नेश बाबाक गायो घातल्यो, ताका एक ट्रेट दिलें, तूं यो हांगा, तू उलयचो ना, कार्यकर्त्याचेर काय उलयचो ना. हे जे ट्रेट आहा पळय हे सगळे आख्खे आमकां एकले एक्टिविस्टाक न्हू, हे सगळे गोंयच्या लोकांक ट्रेट आहा. कित्याक सगळ्यांक रायट टू स्पीच आहा, सगळे जाणांक फ्रिडम आहा. कोण जाय तांकां उलोवंक शकता. तो दुसऱ्या जातीचो न्हू, तो त्याच जातीचो, आनी तेजी जात आनी पात तेवूय वयर काडले हाणें सगळे. सो हेजेर कितें आहा, हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आहा. सेकंड थिंग, हांव BJP कडेन मागता, BJP जे आहा आतां पळय पार्टी, तुमचे जे सिनियर लिडर आहा जावं पयलींचे आहा पळय तांकां तुमी कितें डिफरंट कितें युनीट करून दिल्ले आहा आनी तांकां कितें सांगलेलें आहा तुमी की हें करा म्हणून, लोकांक गायो घाला, धमक्यो दिया, हें बीन कितें आहा. आतां तेंच दिसता, आयज जे सिच्युएशन आहा पळय गोंयान, आयज एवरी डे सगळ्यांक धमक्यो दिल्ल्यो आहा. एक्टिविस्ट जर कोण आवाज काडपाक सोदता जावं कोण लोकल उलोवपाक सोदता तांकां धमक्यो दिता, घरान वचून तांकां मारपाक सोदता. हें तुमचें चलचें ना. हांव CMाक सांगपाक सोदता, हे जे आहा पळय आयज जालां, तुमी हे करता पळय हेजेर एक्शन घेया आनी इमिजिएट बेसीस हे स्टॉप जावपाक जाय. क्रायम्स जाता पळय हे एक लायनीन कंट्रोल हाडपाची गरज आहा. आतां क्रायम्स हेज्या पयलीं जाल्लेले गोंयान. रवी नायक जेन्ना चीफ मिनिस्टर आहलो तेणें हाडलेले क्रायम सारके लायनीन हाडलेले. आनी आयज हे सेम सिच्युएशन जाल्लें आहा. आयज वयता थंय एवरी डे पेपरार पळयत जाल्यार 10 क्रायम्स आसतले, थोडे रजिस्टर जाल्ले आसना. सो CMा कडेनूय मागता, जे तुमी करता पळय रिसर्च करता जावं तुमची रिसर्च टीम जी घातलेली आहा पळय ही एक बरी घाला आनी हे स्टॉप करा. ह्या हितून जर स्टॉप करिना जाल्यार लोक जेन्ना भायर सरतले पळय तेन्ना तुमकां खूब डिफिकल्ट जातलें. आतां रामाचो सिच्युएशन जे आहा पळय हे चलता, रामा अजुनूय हॉस्पिटलान एडमीट आहा. हे 15 दीस जायनासतना आयज दुसरो तुमचो ट्रेट येता, हो खंयसून BJP हितूनसून येता. आनी आयज अशें दिसता की सगळे हितून खंयचे क्रायम जाता थंय BJPचे मनीस इनवॉल्व आसता. हे कित्या खातीर जाता म्हणजे कळटा हेजेर की तुमीच आहा इनवॉल्वमेंट हितून. आनी हेजेर जेन्ना हो महानंद बाब वासनाडकरान जेन्ना ट्रेट दिलो पळय,
हो सिनियर एक सिटीजन आहा, सिनियर लिडर आहा, तो आयज धमक्यो दिता आनी ओपनली तूं उलयता, तूं जाय थंय यो, तुका दाखयतलो, तूं हें कर, तूं तें कर. This is not a language what he has spoken actually. This is wrong. And तेणेन actually येवन apologize करूंक जाय. जो इन्सिडेंट आयज शैलेशबाब शेल्लेकाराचेर आमचे जाला तेजेर उत्तर दिवपा खातीर आयज हांव येयल्लो आसा. जेन्ना रामाचो इन्सिडेंट चालू आसा आनी रोखडोच हो दुसरो इन्सिडेंट चालू जाता, तेजेर कळटा हांगा खंय तरी डायवर्ट करपाचें खंय तरी षडयंत्र चालू जाल्लें आसा. आयज हे कार्यकर्त्याक सांगूंक सोदता, आयज तो नेटान सांग जी उतरां ताणें उलयली, आपूण एक कार्यकर्तो पार्टीचो, आयज ताका हांव सांगूंक सोदता, कार्यकर्तो आनी राखणदार हेज्या मदलो आयज तुका फरक पळोवचो पडटलो गोंयांत. आयज राजकारण्यांक रिस्पेक्ट आसा काय हे जे एक्टिविस्ट आहा गोंयांत, स्वप्नेश बाब शेल्लेकाराक जितलो आयज गोंयांत रिस्पेक्ट आहा तितलो तुमच्या एक तरी आमदाराक आसा जाल्यार तुवें म्हाका उत्तर दिवचें पडटलें. आनी जी भाशा तूं आयज खापरेश्वराचेर उलयता पळय, म्हाका विचार, सकाळी फुडें जेन्ना तो व्हड कातरूंक लागले, रातच्या अर्द्या रातीर 3 2 3 सुमार जेन्ना तो कर्म करूंक लागले तेन्ना खंय न्हिदलोलो तूं? ते टायमाचेर खंय आसले तुमी? हांवें फोन केला पयलो तुमचे जे पळय आमकां थंय आपोवन येल्ले ताका ओपोज करपाक आनी ते राखण करपाक आमी जे आमी धांवताले गोंयकार थंय, आनी तो सगळो ग्रूप आसलो तांकां फोन करणारो हो संजय सकाळी. तुमी कितें उत्तर दिलें जाणा म्हाका? आतां आमी कितें करतले? कांय करूंक येता. तुमी ते एका दिले, तूं जर उलयता तूं त्या सरकारांचो म्हणून, जाल्यार तुका कापास्ताद आसूंक जाय आसली त्या सरकाराक विचारपाक. दीस नासलो आमच्या राखणदाराक जर रातचे तशें सगळी फेरी आसता त्या टायमाचेर येवन तुमी हे राखणदाराक उखलपाची जी तयारी चलयल्या ते तुजे कडेन कापास्ताद ना जाली. आनी खंयचो कार्यकर्तो म्हूण सांगता तूं? स्वप्नेश शेल्लेकर जो आसा पळय न्हू, तो आमचो राखणदार ह्या गोंयचो. जितलो रिस्पेक्ट आयज गोंयांत ताका आसा तो आयज खंयच्याच कार्यकर्त्याक जावं तुमच्या आमदाराक वचून ना. जर तर शेल्लेकाराच्या फाटल्यान तुमी कितें हात धुवन लागले जाल्यार संपूर्ण गोंयकार आयज हे शेल्लेकार आनी जे एक्टिविस्ट आयज हे गोंय सांबाळपाक जे ह्या राजकारणाने आयज काबार करूंक उठले, राजकारणी जे राजकारण्याचे तूं सांगता कार्यकर्ते म्हणून, आयज लज दिसपाक जाय लोकांक कार्यकर्ते म्हणपाक राजकारणाचे. कित्याक आयज जर गोंयांत आमी पळयलें जाल्यार आमचें गोंय संपूर्ण काबार जावपाच्या वाटेर आसा. हे करणारे कोण? कशें आसलें आमचें गोंय? आनी ते राखपा खातीर आयज 100 शेल्लेकार तयार जाल्ले आहा गोंयांत. ते कितें पोटा आपलें पोट भरना म्हणून रस्त्यार येयना हांगासर. खंय तरी दूख दिसता. आयज गोंयकार रडटा प्रत्येक जाग्याचेर. जाग्या मुखार जर उबे आसा तेजे सगळे श्रेय स्वप्नेश बाब शेल्लेकाराक वयता. आयज खंय तरी हे गोंय आमचें उबें आसा, मातशेंशें उरलां, ते फक्त हे एक्टिविस्टांक लागून उरलेले आहा, तुमच्या राजकारण्यांक न्हू. राजकारण्या कडेन आमी गोंय राखपाक दिल्लें, इकपाक न्हू. पयलीं विचारा तुमचे ज्यो पार्ट्यो तूं म्हणटा पळय कार्यकर्तो कोणाचो, त्या पार्ट्यांक विचारा पयले हे गोंय इकपाक कित्याक काडला तुमी ते. हेजें उत्तर पयलें गोंयच्या लोकांक जाय. आयज जे तुमी आयज सत्यानाश करूंक उठल्या पळय गोंयचो, ताका उत्तर आन्सर विचारपाचें काम तुमचे कार्यकर्त्याचें आसा. आयज जर तर तुमी हे सत्तेर पावयल्यात म्हणटा जर तुमी कार्यकर्त्यांनी, जाल्यार तुमकां आयज विचारपाची गरज आसा ह्या पार्ट्यांक. आयज जे तुमी चलयला हे अंधाधुंद कारभार जो चलयला, आमी सुशेगाद जगताले गोंयकार, आयज आमी घुसपट्टा हांगा. हेजें कारण कितें हें विचारपाचें काम तुजें आसा. हांव तुका चॅलेंज करता, खरो जर आसा जाल्यार गोंयांत तुमी कितें चलयलां, हें गोंय कोणाच्या हातीन विकूंक सोदता, हेजें आन्सर पयलें तुजे कडल्यान आमकां जाय, मागीर तूं आमच्या फाटल्यान लाग. देव बरें करूं. प्रभुदेसाय, ती पयलो आमकां एक समजून घेवपाक जाय, हे आतां एक्टिविस्ट हे कोणा खातीर? हो शैलेश बाब शेल्लेकार, रामा काणकोणकार, शंकर पोळजी, हे कोणा खातीर वावरता आनी कित्याक वावरता? कोणें तुमी एक गोश्ट समजून घेवपाक जाय, कितें हे आपल्या स्वार्था खातीर करता काय आमच्या गोंयकारा खातीर करता? हांगा दिस हॅज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट. आतां हांगा उट सूट आमी एक पयला आसतलें, पयलीं रामाचेर एटॅक जाता आनी रामाक पयलीं सावन ट्रेंड येता. आतां स्वप्नेश बाब शेल्लेकाराक येता, फाटल्या दिसांनी आमच्या शंकर पोळजी बाबाक येयल्ले. कित्याक? आतां खंय तरी अशें जाल्लें आसा की आमचे एक तर पुलीस एक तर केपेबल ना म्हणपाचें, की पुलिसांचें कांय वालोरूच ना म्हणपाचो, नाजाल्यार गव्हर्मेंट हॅज टू एक्सेप्ट कितें देर इज अ फेलियर ऑफ दी टोटल मशिनरी. आतां ही डेमोक्रेसी, प्रत्येकाक रायट आसा प्रत्येकाक आपलो ओपिनियन दिवपाक
हें आसा. आनी स्वप्नेश बाब कित्याक झगडटा? आमच्या गोंया खातीर झगडटा, गोंयचे हक्का खातीर झगडटा. कोण जागे विकता, कोण आनी कितें विकता, हें रामा काणकोणकार, स्वप्नेश बाब, आमचो शंकर बाब तितलेंच करता. आनी तूं फक्त लोक तांकां आतां धमकायता, कोण मारूं सोदता, कोण घराडे येवन मारूं म्हणटा, कोण बास्टर्ड म्हणटा, कोण आनी आय एम व्हेरी सॉरी टू यूज द ऑफेन्सीव लँग्वेज, कोण गाळी मारता, कोण आनी कितें. कित्याक? इट्स व्हेरी सिंपल. तुमी आमकां भिवून आमचो आवाज दाबूंक सोदता, बंद करूंक सोदता. म्हणून म्हाका दिसता कितें, सीएम बाबान खरेंच आतां एक लक्ष घालपाची गरज आसा पुलिसाचेर, म्हणल्यार आमची मशिनरीचेर, वेदर इट इज केपेबल आसा, कॅलिबर आसा, ना जाल्यार तुमी एक तर पुलिसांक दामून धरला आसतलें आनी हें सगळें बाबा चल फ्री हँड दिला, तुमी कोण करता ते. कित्याक प्रत्येक फावटी कोणाचेर असोड जाता, लास्ट बोटां कोणाचेर येता, रुलींग पार्टीचे कोण आमदार, कोण मिनिस्टर, तेंचेर जाता. कित्याक? सपोज गव्हर्मेंट सपोज पुलिसांक फ्री हँड दिता, दे वूड कॅप्चर. आतां हेतून रामा काणकोणाचेर मास्टर मायंड म्हणून हें म्हणटा मास्टर मायंड लास्ट म्हणटा कित्याक मारलो, कितें चल्लां, आज ताका धमकी दिली, फाल्यां आमकां धमकी दितले, कोणाक खंयच उबारून व्हरतले. म्हणल्यार आतां एकूच लक्ष घालपाची गरज आसा सीएमान की तुजें कितें, वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल फेलियर, डेमोक्रेटीक सगळी फेल जाला, तुजी पुलीस मशिनरी फेल जाला काय, एक जाग्यार ते पुलीस 5-6 वर्सां काम करून ते जाम पडला आनी ते पॉलिटिकल आशिर्वादान ते कांयच करूं सोदना. हेजेर डेफिनेटली हें घालपाची लक्ष घालपाची गरज आसा. आतां तेणी मेन्शन केलें पयलीं जेन्ना तुमी आयकलां आसतलें गोवा प्रोटेक्टर्स म्हणून एक ग्रूप आशिल्लो, तेन्ना काँग्रेसीचो आदलो सीएम आय डोंट नो रवी नायक आशिल्लो, तेणी सगल्यांक गुंडागर्दी म्हणटा ती काबार केली. आज खरीच गरज आसा, रवी नायकाची गरज आसा काय काँग्रेसीची गरज आसा हें पळोवचें पडटलें, किंवा एक इंडिपेंडंट सरकाराची गरज आसा तें पळोवचें पडटलें, काय एक तो नवो कोण तरी होम मिनिस्टराची गरज आसा तें पळोवचें पडटलें. हितून लक्ष घालपाची गरज आसा आनी हें लक्ष कोण घालूंक शकता? सीएमूच घालूंक शकता. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said, let's end. Start drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the vibe. Enough said, let's end. Start join the tribe.